काल आमी 12:30 पावली न्ही तो म्हळ्यार 2 जाली. आतां 9 जाली उठपा सारके बेजार येता बट कित करी आयकू दीस आहा आमकडे. जायतो चोवपा जायो जो आमी पयलीं कोताली. अरे वी स्पेंड कितू वर्स तूं 1 वर्स स्पेंड केला आनी हांवें ऑलमोस्ट 1 year 4 months स्पेंड केले जेनिवा. रियली ओके. सो आतां आमी ते जायतो चोवपा जायो आनी बेगीन न्हेसताय चाव पिताय. बेस्ट पार्ट कितें की काल राती कोडे पुशू जेवण हाडलें मग बरें जालें. अदरवायज म्हाका खबर ना राती कितें ओपन आसत तें. आनी आतां तें क्रॉसॉन्सूय हाडले बेगीन क्रॉसॉन खाताय आनी न्हेसताय भायर सरताय. एक्सायटेड आहे मातशें की पयली प्लेस चोयतले परतून. खबर ना कामातूं लोक मेळटो जाल्यार 1-2-3 लोकां कडेन मेळटोत आमी. ते मुगे सारके क्लोज जालेले when I was in Geneva. So she's also very, very excited. Oh my god, I'm so excited. Wait, I will introduce you guys to her. आणि बेस्ट पार्ट की दीस आयचो बरो आहा. सद्याक बरो आहा तो. मागीर दाखयता रेन पावस. पावस दाखयता म्हणटा तेका लागून आमी सत्री कॅरी केल्या. हो मुगेलो कांयच न्ही वो. ओके सद्या आमी भायर वचपा आसली 9:30 बट टायम जाल्यार ऑलमोस्ट 11 जाली. सो पूण तुमकां कळटलें कितें आते. It feels good to be back. खरें सांगूं तुका म्हाका UK वचपाक दिसना मदें. थिंक फिलींग डिफरंट आहा. तुका दिसता तो खूंय तरी एक हेवन आसा तो हेवन आहा. ह्या प्लेसीर येता न्हू आख्खी ग्रीनरी प्लीज नो परत रस्ते सगळे मळबार वयता हेचे. प्लेस उगड आसा चलोन भोंवता आमी चलोन. ह्या सगळ्या भायर दिसती पडे ते ट्रॅम्स चलताय. एक पासाचे तुज्यान तुगे तो बस पास म्हणटाय तो ते बसी पासाचे तुज्यान बोट्स ट्रॅम्स आनी ट्रेन्स तिनी यूज करपा जाताय. दॅट्स द बेस्ट पार्ट. ड्रग्स एडिक्शन सेंटर तेंगे एक मोटो आहा सपोर्ट डोंट पनिश. सो ते कितें कोताय तांकां ड्रग जो एडिक्ट्स आहाय चोय तांकां कंट्रोल्ड ड्रग दिताय. सो दे गिव देम एवरी डे सो दे डोंट डू एनीथिंग टू harm anybody to get that drug. ते तुगे मनशा सोणाय मोर्दी मू. वन थिंग दॅट यू कॅन ऑलवेज तूं हिंग येयलो न्हू तूं एक वस्त चोयतलो दॅट इज ग्रॅफिटी. आख्खें जेनिवा ग्रॅफिटीन बोलो आहा. सगळे कडेन पेंटिंग्स आहाय सगळे कडेन. आज सद्या आमी गार कॉर्नोवा स्टेशनाचेर. हें जेनिवाचें मेन स्टेशन उगड आसा तुका बेब. हिंग सगळे कडेन हिंग कितू रावंड मारल्या आमी आमगे सीवी घेवन कामा लागून. तूं सीवी घेवन आमी भोंवतालीं. ज्या मनशान आमकां हेल्प केला चोय वी आर ऑलवेज ग्रेटफूल टू देम. हाल्या स्पेशल पीपल आर गोइंग टू मीट. वील इंट्रोड्यूस यू ऑल इन द व्लॉग. टुडे वन टुमॉरो मोर. सो स्टे ट्यून्ड. थोडासा हा आमी क्रॉसॉन्स बी खातालीं. क्रॉसॉन्स जाताली एल्डना लायक क्रॉसॉन्स पूण आमी डोनट न्हू घेताली डोनट. हय पूण आमी लायक वीस टू थिंक तो स्वता न्हू मे बी आयज पयशे आहा आमी अशें करून एकमेकाक विचारताले. आमी खंय चोयता मरे चल घाला कसो पाव खाया म्हणटालीं. कितें बटर लायन नाल्यार चीज. आनी समटायम वीस टू गो टू देनार एंड ब्रिंग कित्याक थिंग मातशें चीप पडटा आमकां नाल्यार आल्दी हेंगे मातशें म्हारग जाता आमकां. बेब हिंगाय मुगेलो फर्स्ट नायकी पेर गेल्लो मोच्याचो एफोर्स 1. 2 पेस गेले हिंगसून. एक म्हणटो कोणा दिला एक नायकी पेर आजू पासून मुगडे हिंग गेल्लो हांवें. खबर आहा म्हाका शूज कितू लायक ते. तो सद्दां ह्या शॉपान भितर सरतालो आनी शूज चॅक करतालो. सो वेन वी केम हियर इन अ होप ऑफ अ जॉब देर वॉज माय इंटरव्यू एंड ऑल. But when I went for the interview, they told me that they're going under lockdown because we came during COVID time, unfortunately. We did not know that it was so bad and it's going to be so bad here also. And every time he used to enter this shop to check some shoes. Finally, when he got his first salary, I think,
cleared out all the expenses. One of his salary he bought shoes for him. And Makai, something special he did. I have some surprise for him also. द मोस्ट हॅपनिंग प्लेस हां आमगे KTC हा तेश कोन सगळे हिंग येताले आनी त्या पावंड्याचे बसताले त्या पावंड्याचे बसप हे ते वॉच हा वॉच दिसती पडा हे वॉच सो बेसिकली आतां आमचे उब रावन आहाय तो आम एक्चुअली मडगांवचो KTC म्हळ्यार आतां माय वर्क प्लेस KFC असो किचन असो कामाला बगर म्हाका मातसो सो आतां हांव जी उब रावन आहा हिंग तुका फ्रांस वचपा जाय इटली वचपा जाय वो जनीवा खूंय भोंवपा जाय सगल्यो बस तुका हिंग मेळटाय हेगे नांव गार कॉर्नोवा हेजे कितें करून आख्खो एक प्लॅटफॉर्म आसता फूल सो आमी उब रावन थिंग बस येताय आनी थिंग मुखार ट्रॅम येताय थिंग मुखार थिंग ट्रॅम येताय टॅक्सीजूय आहाय हेजे लायनीन उबो आहाय सगलो आख्खो ट्रान्सपोर्ट ऊस तुका जेनिवा भायर जाल्यार ऊस तुका फास्ट ट्रेन्स आहाय पूण टिकेट काडपा विसरना काय हय टिकेट काडपाक विसरना काय कळ्ळें तुका नाल्यार तालांव हा 80 फ्रांक आतां आमी या मुगे पयलीं वर्क प्लेसार तुका एक फिलींग आहा तूं हिंग येता परत आतां हांव दुबाय वयता चोय म्हाका केसो फिलींग जाता म्हाका खबर ना थिंगा KFC केन्ना कॉलेज सीक करूं ना एवरी डे कामां आसता डोंट मेन्शन दॅट ओवर हियर ब्लॉगाचेर एक आहा आतां हांव आमगे पयलीं वर्क प्लेस तेन्ना हांव जेनिवा हिंग काम करतालो KFC एक वर्स मायज काम केलां कोण उडकी आहा जाल्यार हांव तांकां जाप करया डिफरंट फिलींग अशें वियर्ड ना बट आय एम हॅपी हांव मेट तांकां चोया सद्दां मुगे एंट्री आसताली हिंगसर कामां एल्डन तेका सांग म्हाका मुस्तफा मेळपाक जाय मुस्तफान चल म्हाका मेबी मुस्तफा कोण मुस्तफा मुगे पार्टनर हिंगाचो वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड हांव हिंगा आसतना वेग तू गुगडास आहा तुका हांव हिंग जेवण घेवन येता तें हय सद्दां टिफिनान पॅक करून तुका ही जेवण घेवन येतालें आनी आमी बस घेवन आसूं जाणा आमी चलोन येतालीं चलोन वयतालें हांव सो एक वस्तू उगडास येता हांव हिंगा रावतालें हिंगा एन्ड समटायम्स न्हू घराको लायक एन ही इज टू फिनीश लेट म्हाका बेजार येतालें घराको बसपा एज टू वेट फॉर हिम टू कम होम सो हांव कितें करतालें हांव घराको वचोन भायर सोन चलोन हिंगा रावता तेका शिफ्ट कवर करपाक अरावंड 11 o'clock इन द नायट तो चोयन सरप्रायज जातालो होली काव